महिन्यानंतर ही पत्रकार परिषद. काही दिस झाले अत्यंत एक शॉकिंग बातम्यो पेपरार येवंक लागल्यात. ते म्हणजे गोवा युनिव्हर्सिटीचे पेपर लीक कथित प्रकरण. ओदळ एक प्रायमाची बातमी पळयतालो, ताणे बरे एक हेडलायन दिल्या, प्रेमा पोटी पेपर लीक. बीइंग आम्ही सगळे फ्रॉम स्टुडंट बॅकग्राऊंड, म्हणजे आम्ही सगळे स्टुडंट मुवमेंटांतल्यान वयर सरिल्ले भुरगे, आणि असले प्रकरण युनिव्हर्सिटीन जावप म्हणल्यार हे आमकां खंय ना खंय तरी आमकांय दुखता. कारण आमचो पक्ष, आमचे अध्यक्ष आसूं, आमचे बाकीचे नेते आसूं, हे सगळे विद्यार्थी नेते चळवळींतल्यान वयर सरिल्ले, आणि युनिव्हर्सिटीन असले प्रकरण जावप. आणि फाटल्या काही म्हयन्यां सुकून काही वर्सां पासून युनिव्हर्सिटी वादाच्या घेरान आसा. ते मागीर रिक्रुटमेंट भानगड्यो आसूं, फाटल्या फावट आमच्या अध्यक्षानूच तुमच्या मुखार दवरिल्ले रिक्रुटमेंट भानगड्यो स्कॅन्डल. थंय त्यानंतर आमच्या बाब प्रशांत नायकान तुमच्या मुखार उक्तार हाडिल्ल्यो, बाब दिलीप प्रभुदेसाय, थंय ताका घेरावय घाल्लो VCक एक रिक्रुटमेंटा संदर्भात. खंय ताणें ते रिक्रुटमेंट रुल्स डायल्यूट केल्ले टू रिक्रूट. सो आता हे जे पेपर लीक जाले, स्पेशली इन फिजिक्स डिपार्टमेंट म्हणून आयकूंक येता, आणि पेपरार सारखे मिडियाकूय हांव हे करता की तांणी लावून धरला. कारण गोंयांत युनिव्हर्सिटीचे भुरगे येता हे गांवगिऱ्या वाठारांत येतात. पयशेकारांचे भुरगे न्ही, तर गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरगे थंय येतात, शिकपाक येतात. ते मागीर काणकोण म्हण, सत्तरीतलो भाग म्हण, पेडणे तालुक्यांतले म्हण, सगळे भुरगे थंय येतात. आणि गरीबांतले गरीब भुरगे थंय शिकपाक येतात. हांव पळय धाडटात, कारण गोवा युनिव्हर्सिटीन तशें व्हडली शिकपाक सारखे मार्गाय ना, म्हणजे फी स्ट्रक्चर व्हडलें ना म्हणून, पूण क्वॉलिटी भुरगे थंय येतात. आणि अशें जातना अशें पेपर लीक जावप हो खंय ना खंय तरी एक गरीब विद्यार्थी, जो एक बारीक समाजो विद्यार्थी जो बरो शिकता, असल्या भुरग्यांक हे मार पडटा. कारण खंय ना खंय तरी शिकप आनी मागीर पेपर लीक जावप आनी भलतेच भुरग्यांक मार्क्स काडप. आणि अत्यंत दुःखाची गोष्ट म्हणल्यार आमच्या हातून एक म्हणा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेवो महेश्वर, गुरु म्हणतो सगळ्यांत श्रेष्ठ. म्हणजे हांगा जर आता युनिव्हर्सिटीचो जर गुरु, म्हणजे एका डिपार्टमेंटाचो जर प्रोफेसर अशें जर करता, एलएचडी जर असो केला ताणें, तर ती अत्यंत खंताची गजाल. आणि ही जी आता भायर आयल्या प्रकरण, तेन्नाच्यान त्या वेळाच्यान खंय ना खंय तरी युनिव्हर्सिटीचे जे मॅनेजमेंट आसा, ते मागीर रजिस्ट्रार म्हणा, व्हायस चान्सलर म्हणा, किंवा गव्हर्नर म्हणा, हे ओगी आसात. आणि खास करून व्हायस चान्सलर. आज ताणें आता शॉकिंग एक वक्तव्य आयला प्रुडंटाचेर, आता एक ब्रेकिंग पळयल्या की तो म्हणटा काय एव्हिडन्स ना, काय अजून आमच्याकडे काय येवना कंप्लेंट. देर इज नो स्मोक विथआउट फायर. डिपार्टमेंट जाला, एक्टिव्हिस्टांनी कंप्लेंट्स दिल्यात, बोवाळ जाला, मिडियान लावून धरला, आणि अशें इतले सुद्धा असताना अशे तरेन आवाज जाता. आणि एका सारको कितें म्हणटात ताका ऑफिस बॅरर, जो युनिव्हर्सिटीचो VC, जो एक रिस्पॉन्सिबल हेड, जो असं स्टेटमेंट करता की अजून कांयच ना, जाल्यार आमी फॅक्ट कमिटी बसयतले म्हणून. हे अत्यंत एक व्हेरी कितें म्हणटात ताका, काय आमचोय सहभाग आशिल्लो काय ह्या भानगडीन, हे हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क पडटा. पेपर फॉर लव्ह स्कॅम. कारण युनिव्हर्सिटी म्हणटी एक सगळ्यात व्हडली सर्वश्रेष्ठ एक कितें म्हणटात टेम्पल ऑफ एज्युकेशन गोंयांत. आणि मुख्यमंत्र्यान सुद्धा वक्तव्य केल्ले आसात 18 सप्टेंबर 2023 की युनिव्हर्सिटीचे रँकिंग गजरत आसा आनी इट्स अ कन्सर्न म्हणून. CM व्हॉइसेस कन्सर्न ऑन रँकिंग ऑफ युनिव्हर्सिटी 18 सप्टेंबर 2024. मुख्यमंत्र्यान ह्या युनिव्हर्सिटीच्या प्रकरणात हाच्या पयलीं आवाज केल्लो आसा. आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय सातत्यान युनिव्हर्सिटीचे रँकिंग पडल्या, या विधानसभेच्या हातून 0 आवारांनी काडिल्ले आसा खूबदां, की सरकाराक की जाग दियात, थंय म्हणजे लक्ष घालात. कारण थंय जे युनिव्हर्सिटी इंडिपेंडंटली काम करपाक लागल्या, थंय एक कार्टल चालू आहा म्हणून. त्या रिक्रुटमेंटा बसून सगळे हातून एक कार्टल चालू आहा, तांकां दिसता की तांचेर कोणाचोच कंट्रोल ना. सो हातून सरकारान हस्तक्षेप करपाचो गरज आहा, सरकाराक हातून मदीं पडूंक जाय. आणि खास करून आमी गव्हर्नराक अपील करतात. आमी खूब वेळा गव्हर्नरा कडेन गेल्यात वेगवेगळे विशय घेवन. त्या वेळा गव्हर्नर आमकां सांगता, ना तुमी हाडटा ते सारकी गजाल, पण आपले हात बांदिल्ले आसात, कारण आपल्याक कॉन्स्टिट्युशनाच्या चौकटीन रावन सरकाराक पुरो काम करपाक जाय. पूण हांगा युनिव्हर्सिटीचो हेड इज चान्सलर.
युनिव्हर्सिटीचो सर्वास सगळो आता गव्हर्नर, युनिव्हर्सिटीचो सगळ्यांचो बापूय आता गव्हर्नर. सो गव्हर्नर हॅज टू कम आउट ऑन दिस क्लीन नाव, आणि गव्हर्नर हॅज टू इंटरव्हीन. आणि जर गव्हर्नर ऑल्सो इज किपिंग क्वायट, देन इट विल आमकां दिसतलें की जे VC BC सगळ्या किंवा डाऊन द लाईन जे मॅनेजमेंट आमकां प्रोटेक्ट करपा खातीर हे सगळे उगी आसात. सो वी डिमांड फर्स्ट इज इमिडिएट सस्पेन्शन ऑफ दॅट प्रोफेसर विथ इमिडिएट इफेक्ट. सेकंड, इन्स्टॉल अ फॅक्ट फायंडिंग कमिटी, इंडिपेंडंट, नॉट फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी. कारण आमकां आतां कळून आयला की जे तो HOD आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट, ताणें सेक्युरिटी घालून दवरिल्लो आणि सेक्युरिटी कडेन फोटोग्राफ आसात जे रातचे येवन लॉकर ओपन करतात, ताजो फोटोग्राफ सेक्युरिटी कडेन आसा म्हणून. कारण हो भांडाफोड जो जाला हो डिपार्टमेंटा भितरूनच जाला युनिव्हर्सिटींतल्यान. पूण आज सरकाराचे दोळे उगडपाची गरज, आणि मुख्यमंत्र्यान हाच्या पयलीं स्टेटमेंट केल्या की युनिव्हर्सिटीची रँकिंग ज्या घसरत आहा, वी आर अबाव 100, वी हॅव क्रॉस्ड 100 रँकिंग इन इंडिया. म्हणजे पयलीं सकयल आशिल्ले ते पयलीं 90 ते आतां 100 वयर गेला ते. सो दिस इज अ सिरियस कन्सर्न. आणि म्हाका दिसता काल कांय एक्टिव्हिस्टांनी कंप्लेंट दिली, जाल्यार चवकशी जावंक जाय. आणि आमचो क्लियर कट डिमांड आहा की व्हायस चान्सलर हॅज टू ऍक्ट. इफ नॉट गव्हर्नमेंट हॅज टू ऍक्ट, गव्हर्नर हॅज टू ऍक्ट ऑन द व्हायस चान्सलर. आणि जर गव्हर्नर जर काय करना, वी विल वेट अँड वॉच. जाल्यार मागीर आमकां अशी पाळी येतली की राजभवनाच्या भायर वचून आमकां बसचें पडटलें भुरग्यांक घेवन. वील हॅव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट टू सीट आउटसायड राजभवन, बिकॉज दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस कन्सर्न इश्यू. हो सारको कन्सर्न इश्यू. आणि आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाय विधानसभेच्या पयल्या दिसात हो प्रश्न लावून धरतले. कारण आमकां डायरेक्शन दिल्या की तुम्ही पार्टी लढयात हो इश्यू, त्या भायर आपूण विधानसभेन हो इश्यू लावून धरतलो म्हणून. आयज आमचे सकाळी भुरगे, आमचे स्टुडंट विंगाचे भुरगे बाब प्रतीक मांद्रेकारच्या लिडरशिपे अंडर युनिव्हर्सिटीन गेल्ले मेळपाक. भितर सरपाक दिले ना, 2 जण मेळ्ळे VC वचून. VC सांगता काय एव्हिडन्स नाहीये, कुछ नाहीये. अरे मागीर इतले ते कशे भायर सरले? सो इट इज इंडिकेटिंग, or we have a serious concern and doubt whether VC is protecting these things in the university. And we will not keep quiet. And action जर जायना, then we will have to go and sit outside the Rajbhavan along with the students. भुरग्यांक घेवन आमी युनिव्हर्सिटीच्या भायर आमकां राजभवना भायर बसचें पडटलें. सो आमी मागतात ऑनरेबल गव्हर्नरा कडेन हातूंत ताणें इमिडिएटली इंटरव्हीन करचें, इंडिपेंडंटली एन्क्वायरी कमिटी बसोवची, थर्ड पार्टी, नॉट फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी. कारण ते रिपोर्ट क्लीनूच दितले आणि हाजेर ताबडतोब एक्शन जावचें. तुम्ही कंप्लेंट बी कितें करता? येस, वी विल रायट टू द गव्हर्नर टुडे इटसेल्फ. कारण दिस इज अ सिरियस मॅटर. आणि आमी आतां ताच्या ADCकूय फोन करून ब्रीफ केल्ले आसा वॉट इज द इनसायड स्टोरी एक्झॅक्टली देर. सो आमी डिमांड करतात की ताणें एक्शन घेवचें म्हणून. आनी गव्हर्नर हॅज टू ऍक्ट. Governor cannot be a mute spectator in this issue because he is a custodian of the university, being the chancellor of the university. ताणें पेपर फॉर लॉ स्कॅमान ताणें एक्शन घेवकूच जाय. कारण जे गरीब भुरग्या, गोर गरीब भुरग्या जे आमचे काणकोण, पेडण्या, धारबांदोडा, सांगे वाठारांतल्यान जे येतात युनिव्हर्सिटीन, तांचेर हो अन्याय. गरीब भुरग्यांच्या पॅरंट्साचेर हो अन्याय. कारण जे भुरगे शिकतात, बरे मार्क्स येतात गरीब भुरगे, जर पेपर कोणाक भलत्याकूच मेळटा आनी तो जर टॉप येता, जाल्यार इट्स अ कंप्लीट हे न्ही